विसवापर्यंत तुमकां येवकार. रस्त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयभर केल्ल्या कामांची सुमार 140 कोटींची बिलां फारीक करनासतना भौशीक बांदकाम खातें आनीक टेंडरां काडपाक पेटलां. कॉन्ट्रॅक्टरांनी प्रधान मुखेल अभियंत्याक हे विशीं जाब विचारलो तेन्ना ताणें साश्टींतले मंत्री आपल्याचेर दबाव हाडटात अशें सांगलें. बिलां फारीक जालीं ना जाल्यार कामाचेर बहिश्कार घालतले अशी शिटकावणी 150 कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिल्या. Total bills of 80 crores under plan works and 60 crores 80 crores pending under maintenance work, that is total of 140 crores are pending all over Goa till date. आता तुम्ही आमकां प्रचार करता की इलेक्शन इयर आमी तुम्ही काम कर फाटी लागल्या सगळी कॉन्ट्रॅक्टरांच्या फाटीक सामके एक MLA फाटी लागला, मिनिस्टर फाटी लागला. काम स्टार्ट कर काम स्टार्ट करपाक पयशे जाय न्ही. PWDच्या 150 कॉन्ट्रॅक्टरांनी वेगवेगळ्या विभागांनी केल्ल्या कामांची सुमार 140 कोटी रुपयांची बिलां भौशीक बांदकाम खात्यान फारीकच केल्ली नात. कॉन्ट्रॅक्टर खात्याचेर सामके तिडकल्यात. बिलांची इतली थकबाकी आसून पासून खातें 300 कोटींची नवी टेंडरां काडटा म्हूण ते आनीकय बेजार जाल्यात. नवी टेंडरां काडपाक प्रधान मुखेल अभियंत्याचेर कोण दबाव हाडटात ते तांच्याच तोंडांतल्यान आयकयात. We asked for the executive engineer yesterday, why you are floating these tenders? He said that the pressure comes from the MLAs, pressure comes from the ministers, PWD minister. No, you have to float the tenders. So he said, I had to obey these orders. सगळे almost ministers are salsed now आमचे. Preliminary no, सांगया कितें आसा म्हाका लागलें and that is their duty to आमकां फोर्स करपा तांची ड्युटी. नावेली पुलाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाप काडिनासतना खातें पयशे दिता मात आमची बिलां फारीक करपाक काटूकपणा करता असो आरोप रोड कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचो अध्यक्ष सुभाष देसायान केला. बिलां 25 डिसेंबरा पयलीं फारीक करना जाल्यार कामांचेर बहिश्कार घालपाची शिटकावणी संघटनेन खात्याक दिल्या. म्हणल्यार आमकां जे आमचे पळय पयशे येवपाचे आसा ते पयशे तुमी बिफोर डिसेंबर 25 डिसेंबर आमकां दिया. आमचे पयशे आमची बिल पेंडींग आसा ते आमकां दिया. बिलां फारीक करना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांचेर जीव दिवपाची पाळी येतली अशी भिरांत ते उक्तायतात. मडगांवच्यान आमचो खबरांकार समीर भट. कळंगुटी बुधवारा राती बियारामार हॉटेल चोरांनी फोडलें. हॉटेलाचे लॉकर्स फोडून हॉटेलांत राविल्ल्या पर्यटकांचे पयशे आनी हेर वस्तूय फारायल्यो. कळंगूट पुलिसांनी दुबावीत म्हणून हॉटेलांच्या दोगा सुरक्षा रक्षकांक आनी एका येवकार अधिकाऱ्याक अटक केल्या. कळंगुटे बुधवारा राती बियारामार हॉटेल चोरांनी फोडले. हॉटेलाचे 1,03,000 रुपया चोरांनी फारायले. तसेच पर्यटकांनी दवरिल्ल्या पैशाचेरूय हात मारलो. पूण नेमकी चोरी कितल्या लाखांची जाली हे कळपाक शकले ना. हॉटेलाच्या दोगा सुरक्षा रक्षकांनी आनी एका येवकार अधिकाऱ्यान हॉटेलान राती पार्टी केल्ली. तांचो ह्या चोरेत हात आसपाची शक्यताय आसूं येता म्हूण ह्या तिगांक दुबावीत म्हणून अटक केल्या अशें पुलीस उप अधीक्षकान सांगले. 3 watchmen were present over there. They had a party on that particular time. Reception also was present over there. This shows that they are all involved in this. Watchman had party? No, not watchman had a party, unofficial party at the place. And receptionist also was at the hotel near the lockers. This shows that they are involved in this case. We are arrested them. कळंगुटच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. वेरे रेशमागूस वाठारांत दोंगर कापून चालू आशिल्ल्या बांदकामांचे लायसन ग्रामपंचायतीन रद्द करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्या बांदकामाच्या परवान्याची जिल्लोधिकाऱ्यान चवकशी करची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार आनी साळगांवचे आमदार दिलीप पर्रुळेकारान केल्या. वेरे रेश मागोश पंचायत वाठारांत डोंगर कापून बांदकाम चालू आसा अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. हे बेकायदा बांदकाम बंद करचे अशी मागणी लोकांनी केल्ल्यान विरोधी पक्षाचे मुखेली मनोहर पर्रीकार, साळगांवचे आमदार दिलीप पर्रुळेकार आनी हेरांनी शुक्रारा ह्या प्रकल्पाची पळोवणी केली. पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक बांदकाम कंपनीन भितर सोडपाक न्हयकार दिलो. पर्वरेचे पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडान मध्यस्थी केल्या उपरांत 5 लोकांक भितर सोडले. ह्या वेळार वातावरण बरेंच तापिल्लें. डोंगर कापून बांदकाम चलिल्ल्यान पंचायतीन लायसन रद्द करचे अशी मागणी देवानंद कोलगांवकार, आदले सरपंच रामजी नायक आनी हेरांनी केली. ग्रामसभेन पास करूंक ना न्हू प्रोजेक्ट हॅज टू बी ब्रिंग ग्रामसभेन हाडूंक जाय न्हू प्रोजेक्ट आनी फूल ग्रामसभा करून प्रोजेक्ट करूंक जाय. चल ओके आमी ना म्हणना. पंचायतीन सगळ्यांनी रिवोक करचें म्हणून लायसन हें केल्लें कळयल्लें तेन्ना हेंच्यांनी तेंच्यो सिग्नेचरी आसल्यो सय मेंबराच्यो तेन्ना हेंच्यांनी त्यो रिवोक करूंक ना तेंचें लायसन आनी मागीर सेक्रेटरीन ताका लायसन इशू केलें.
सध्या हे बांदकाम बंद दवरून सगळ्या गजालींची पळोवणी करची अशी सुचोवणी विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान केली. लिगल हाजो अर्थ असो न्हय की फक्त परमिशनाचे कंडिशन कॉम्प्लाय जावंक जाय. 4-4, 5-5 मिटर जर तूं उबे कापपाक लागले दोंगर जाल्यार दोंगर सगळो पडूंक शकता फाल्यां. सो हू इज गोइंग टू लूक आफ्टर दॅट आस्पेक्ट. त्यामुळे ते कलेक्टराक सांगला की ही शूड इंटरवीन, चेकअप, स्टॉप द ऑपरेशन एंड देन गो फॉर अ डिस्कशन विथ पीपल एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम. वेरेंच्यान आमचो खबरांकार श्यामसुंदर फट्टे. एकाच बिल्डिंगेत आरटीओ कचेरी आणि कदंबा महामंडळाची कचेरी आसची म्हूण येरादारी खाते आणि कदंबा महामंडळान फोंड्या एक प्रकल्प बांदपाचो थारायला. कांय दिसा फाटीं हाचो बुन्यादी फातर बसयलो. फोंडेचें आरटीओ ऑफिस धाकलें आशिल्ल्या कारणान लोकांक त्रास जातालो. पूण हो प्रकल्प जाल्ल्यान फोंडेकारांक त्रास जावचो ना अशी आस्त कदंबाचो महामंडळाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान उक्तायल्या. येरादारी खाते आणि कदंब महामंडळ फोंड्यान नवे बस स्टँडार हो प्रकल्प बांदपाचे आसा. हालींच ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार, कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार, येरादारी खात्याचो संचालक अरुण देसाय आनी हेर मानेस आसले. थंय लोकांची कितली गैरसोय जाता आनी त्या खातीर आमचे माननीय वाहतूक मंत्री तांणी एक अशें डिसिजन घेतलें की त्या खातीर एक बरी इमारत, सगळे सुविधा आशिल्ली एक इमारत फोंडा बस स्टँडार आसची म्हणून. येरादारी खात्याचो संचालक म्हणटा फुडल्या वर्सा भितर हो प्रकल्प पुराय जातलो. जी असुविधा फोंडेच्या नागरिकांक जाता ती बेगोबेग पयस जावची ह्या एकाच इराद्यान वो हांगासर फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. म्हाका कांयच म्हणजे दुबाव ना की फुडल्या वर्सा भितर हांगासर ही सुसज्ज अशी इमारत तयार जातली. ह्या वेळार दिगंबर कामत आणि सुदीन ढवळीकाराचे उलोवप जाले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव.